Titak Paulucem Potr Noman Chapter 1 हांव पावलू देवाचो सेवक आनी जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत आमच्या एकाच बावाटांत म्हज्या खोऱ्या पुता तिताक देवा बापाची आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची दयाळाय आनी शांती मागता. आपणे विचून काडलोल्यांक बावाटाक ओडून हाडूंक देवान म्हाका नेमला. तांकां हांवें खरें भोक्तीक पावयता त्या स्वताची वळख दिवची म्हूण ताणें म्हाका धाडला. सासणीक जिविताचो बोरमासो तांच्या काळजांनी उपजोवचें काम देवान म्हजे आदीन केलां. देव केन्नाच कोणाक फटयना, तर ताणें काळाचे सुरवेक थावन हें जिवीत बासायल्लें. पूण ताचो युक्त वेळ पावतूच देवान आमच्या तारोकान आपलो संदेश फांकयलो आनी ताणें म्हाका दिल्ल्या हुकुमा प्रमाणें हांव तो परगट करतां. पवित्र सभेच्या जाणट्यांक गरजेचे गूण. तुका क्रेतांत पाटी दवरूंक कारण हें: थंय जें कितें अपुरतें उरलां तें तुवें पुरतें करचें आनी दर एका नोकरांत तुवें जाणटे नेमचे. हांवें तुका सांगलां तें मनांत दर एक जाणटो गुन्यांव नासलेलो जावचो आनी ताका एकूच पोतीन आसची. ताचीं भुरगीं जावंक जाय भावार्थी आनी तीं पांप्रेल वो आवय बापायचें आयकोनात म्हूण कोणेंच तांचें दाड दिवंक जायना तसलीं. जो कोण धर्म अध्यक्ष तो देवाचो कारभारी म्हणटच गुन्यांवा मेकलो जावंक जाय. तो गोरवी वो रागिश्ट जावचो न्हय म्हूण बेबदो मारकोर वो गिरेस्तकायेचे आशेचो. परतेंच तो परक्यांचो परामोस कोत्ता तसलो जावचो आनी बोळेपणान भरलोलो. तो मर्यादीक जावंक जाय, देवाक मानता तसल्या जिविताचो आनी ताचे भक्तीचो आनी आपणाकूच दोमावंक जाणलो आसलोलो. शास्त्रा प्रमाणें बावाटाचो निरोप घट सांबाळटा तसलो तो जावंक जाय. अशें तो अपूत सारकी शिकोवन दिवन हेरांक उपदेसूंक शकतलो आनी तिचेर आड उलयतल्यां कडेन विवादूंक जाणलो जातलो. कश्टी शिकोवन दितल्यांक विरोध करचो. कित्याक आतांपोनांत तसलीं सुखी बोडाय उलयतात तसलीं आनी बुलोवणीं जायतीं जाणां आसात. भोव करून सुनतीच्या पंगडाचीं. तांकां उगी करूंक जाय. हलक्या फायद्याचे आशेक लागून शिकोवंक फावना तसलें शिकोवन आख्ख्या घराब्यांचो भावार्थ तीं गोंदोलाक घालतात. तांचे भितरल्या एकल्यान तांचेच मदल्या एका वर्त्या जाणारान अशें म्हणलोलें आसा: क्रेतकारां सदांच फटकिरीं, नश्ट्यो मोनजाती, सामकींच आळशी पडटीं. आनी हें म्हणप सारकें. देखून खोरायेन तांकां बोबाट कर आनी भावार्थान तांकां घट कर. तशें तीं जुदेवांच्या काणयांक आनी स्वताच्या मार्गावेलीं कडसरल्ल्यान तसल्या मनशांक कान दिवंक पावचिनात. जीं कोण आपुणूच शुद्ध निर्मळ तांकां सगळें शुद्ध निर्मळ, पूण बश्टल्ल्यांक आनी भावार्थ नासलोल्यांक कितेंच शुद्ध निर्मळ ना, कित्याक तांचें मन आनी अंतस्करण बश्टल्यांत. आपूण देवाक वळखतात म्हूण सांगतात, पूण आपल्या कर्तुबांनी ताका वळखनात म्हूण दाखयतात. खरींच हळशीकणी देवाचेर कळपतात आनी कसल्याच बऱ्या कामाक उपकारनात तसलीं मनशां तीं. देवाचें उतर हें.